आधार कार्ड बँक खात्याकडे लिंक करूंक नाशिल्ल्यान सुमार 25,000 बायलांच्या गृह आधाराचे पैसे आडून उरल्यात। ह्या योजनेचो लाव फुडाराक चालूच दवरचो ह्या खातीर सरकारान बँक खात्याक आधार कार्ड जोडप सक्तीचे केल्ले। आधार बँक खात्याक एकदा लिंक जाले उपरांत ह्या योजनेचो लाव परतून सुरू जातलो अशी माहिती बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। बायलांक आधार जावचो ह्या विचारान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या नेतृत्वाखाला सरकारान गृह आधार येवजण चालीक लायिल्ली। हे येवजणे खाला बायलांक दर म्हयन्याक 1,500 रुपया मेळटात। हे येवजणेचो आतां मेरेन 1,44,102 बायलां लाव घेतात। 12 डिसेंबर 2023 बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्यान परिपत्रक काडून हे येवजणे खातीर आपल्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचे केल्ले। ही सगळी खाती चालू आशिल्ल्यान पयशे येताले, पूण दिल्ले वेळ मर्यादीत आधार कार्ड लिंक करूंक नाशिल्ल्यान आतां 25,000 बायलांचे गृह आधार येवजणेचे पयशे अडकून उरल्यात। गृह आधार ही एक महत्वाची योजना असा। या योजने खाला बायलांक त्यांच्या अकाउंटार सरकारातर्फे 1,500 म्हयन्याक मेळटा। जाल्यार ह्या योजनेन एक महत्वाची अपडेट अशी आयज येयल्ली असा, ती म्हणजे अशी जर कोणाचे बँक अकाउंट आनी बँक अकाउंटाक समज आधार कार्ड लिंक ना जाल्यार त्या योजनेचो लाभ घेवपी बायलेचे पयशे अडकून उरतले। जाल्यार अजून मेरेन ही जी येवजण गोंयान घेवपी जितले लाभार्थी आसात ते 1,44,102 बायलां ह्या येवजणेचो लाभ घेतात। आणि त्याच बरोबर अजून मेरेन तितूंतले आधार कार्ड लिंक केल्ली जी बायलां आसात ती 1,18,951 बायलां हेणी ऑलरेडी आधार कार्ड लिंक केल्ले आसा। आणि जे कोणी आधार कार्ड लिंक करूना ती आसात 25,151 बायलां। तांकां जर तेणी आधार कार्ड लिंक करूना जाल्यार तेंचे पयशे अडकून उरतले अशी माहिती दिल्ली आसा। आणि त्याच बरोबर जेन्ना बँकेन जेन्ना ती आपले आधार कार्ड लिंक करतली जाल्यार तेंची एक कॉपी जी आसा ती वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचे जे ऑफिस आसा तितून दिवपाक पडटली तांकां। आणि जी दुसरी कॉपी आसा ती कॉपी समाज कल्याण खात्यान तांकां जमा करची पडटली। मागीर तेजे उपरांत तेंचे जे पयशे अडकून उरलेले आसात ते पयशे तेंच्या अकाउंटार येतले। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।